दुसऱ्या वाचपान आमी कितें पळयता जेजू आमचे बरोबर आसा जशे भशेन तो ओड्यान आसा आनी आमी ह्या संवसारांत तारूंक अशें आमचें वेता तेन्ना भायल्यान घडीक वादळां आसतलीं पूण वादळां आसता तेन्ना आमी तो आमचे बरोबर आसा म्हणून ह्या बोरवाशान आनी विस्वासान शांत रावंक जाय तो सगळें थाऱ्यार हाडटलो कित्याक तो जाणो कशे भशेन ताका सगळ्या जाणांक थाऱ्यार हाडूंक जाय पळय तें तो एकूच सुकूम घालता सगळें थंड जाता तर आमी ताचे बरोबर रावया आनी जितली हालोंक जाय धरोंक जाय तेन्ना आमी ताचे बरोबरूच हालया धोलया आनी तो आमकां भितरल्यान शांतीन फुडें व्हरतलो हे मनांत धरून आयच्या दिसा आमचें जिवीत सगळेंच जेजूच्या ताब्यांत करया आनी कशें करतले आमी आमच्या ताच्या संबंदांतल्यान हो संबंद आमी मागणें म्हणटा कसलो संबंद तुमचो आसा काय जावं कसलोय फुडेक तुमी सगळो मागणें म्हणटात पूण अर्था बरीत म्हणात कसलें मागणें जावं तें आनी ताचें उतर तुमकां दिल्लें आसा तें पाळून ते भाशेन आमचें जिवीत आमी ताच्या एकवटान जियोया आनी आतां सगळीं जाणां मातसो गोत आमच्या हात अशें वणटेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता इतलो तो लागीं आसा की ताचे विरेत आमच्यान जियोंक जायना पूण ताका पयलो वयलो स्थान दिवया सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताका ओपून दिवया आनी तो तें नितळ निर्मळ करून बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो आनी आमचें जिवीत सुखांत आनंदांत आनी उर्बेन तो बरोवन जियोंक आमकां ताचे सगळें मदत करतलो